पण आयज आमच्या वांगडा जो इन्सिडंट जाल्लो आसा पळय तो सारको वर्स्ट. कितें आसता सांग, थोडे न्हू हार्टाचे बी पेशंट असता, गंडेल मारलो न्हू काय ती कलकलता. थोडी भुरगीं असता जाल्लेली, ती सुद्धा कितें करता सांग, आंग काडटा. म्हाका जाल्यार दिसता कोणी तरी मुद्दमच मारलेले. सो गायस, तुम्ही पहिले असतले काल आमच्या गणपती बाप्पाचे बरे भाशेन विसर्जन जाल्लेले आसा. आणि आमच्याकडे काल असो एक इन्सिडंट जाल्लो, इन्सिडंट म्हणजे ॲक्सिडंट जाल्लो आसा की केन्ना न्हू आमकां तुमच्या बरोबर शेअर करता कशें जाल्लेले. सो जाल्लेले कितें सांग, हांव आनी मनीषा न्हू गणपती विसर्जन बी करून दोगांय जाणां आमी चलत येताले. मनीषाच्या हातीन न्हू समय आसलेली आणि माझ्या हातीन न्हू पाड आसलेलो हेवी. आणि रातचे न्हू 12:30 कितें तरी जाल्लेली. आणि सगळे लोक कितें करी सांग, आपआपणाच्यो गाडयो घेताले आणि वयताले. हो बी काय आमच्या बरोबर त्या दिसांना आसलो. आणि आमी न्हू चलत येताली. चलत येता येता चुई करून म्हाज्या आंगाच्यान बाण गेलो. बाण न्हू तो आमी येता आसतना चुई करून न्हू म्हाज्या गळ्या कडल्यान असो बाण गेलो. मात जाल्यार म्हाज्या गळ्याक लागतलो आसलो. आणि मातशी आमी 2 पावलां घालता म्हणसर मनीषाच्या दोळ्यान वयतलो आसलो बाण. तो बाण म्हणजे कळ्ळें न्हू तुमकां, रॉकेटूच मगो ते, रॉकेटूच न्हू ते. मात जाल्यार न्हू मनीषाच्या दोळ्यान वयतलो आसलो आणि गे म्हणून हरोन तो फुगोट्यो बिगोट्यो, म्हणजे तेजे हे कितें म्हणटात गो तेका, चिंगारी चिंगारी न्हू अशी आमचेर उसळटाली. त्या टायमार कोणूच नासलो. कोण मारला तोय मनीस दिसना आसलो. सारखें न्हू मनीषा. मात न्हू जाल्यार मनीषाचो दोळो वयतलो आसलो आणि म्हाजो हांगा लागतलो आसलो. आणि आमी जवटली आहली थंयच. आमकां सोमतेच हॉस्पिटलान व्हरचें पडटलें आसलें. सो गायज, आमी तुमकां कितें म्हणूंक सोदता ना, कोण मराणे लायता, कोण असली रॉकेटां लायता जाल्यार प्लीज फाटीं फुडें पळयात आणि मारात. बश्टेच मारून सोडू नाकात की कोण ना म्हणून. आणि येता येता थोड्यांचे कितें आसता सांग, अशें आसता की बाबा ही पळय दोगांच जाणां चेडवां एकटी येता, चल मारया आमी रॉकेट, चल मारया आमी मराणे, हांकां भेकणुया आणि आमी लिपया. थोडी जाणां कितें करता न्हू, गाडयेन येता स्कुटरान, गंडेल मारता आणि वयतात चेडवांक पण. आणि आमचे कडेन न्हू असोच एक इन्सिडंट जाल्लो आहा. म्हाका आतां इतलें खबर ना ते आतां मुद्दम मारला कोणी आमकां पळोवन काय बाय मिस्टेक कोणा कडेन जाला ते, पण हे कितें जाला खबर आहा, तो आमचो जीव घेतलो आसलो. तेजो दोळो वयतलो आसलो आणि म्हाजें कितें जातलें आसलें खबर ना. आमी ना समज ते मिस्टेकेन जाल्यार आमच्या वांगडा जावंक ना जाल्यार आनी कोणा वांगडा तरी जातलें आसलें. सो हांव तुमकां इतलेंच म्हणपाक सोदता की तुमी हे गंडेल, मराणे, असली रॉकेटां बी लायतात जाल्यार प्लीज फाटीं फुडें पळयात आणि लायात. आमी सुद्दां न्हू गायज गणपतीक न्हू हे बी मारलेले आसा, कितें ते पावस, परत जमीन चक्रा, आपट बॉम्ब. पूण आमी कितें करताले सांग, लोक आहा काय ना ते पयलीं पळयताले आणि मागीरूच मारताले, बश्टीच मारिनासली. नाल्यार कितें आसता सांग, थोडे न्हू हार्टाचे बी पेशंट असता, गंडेल मारलो न्हू काय ती कलकलता. थोडी भुरगीं असता जाल्लेली, ती सुद्धा कितें करता सांग, आंग काडटा. आणि स्पेशली तुमकां जाणट्यांचे सांगूंक सोदता, अचानक समज थंयसर गंडेल वाजलो न्हू तेंकां हार्ट अटॅक सुद्धा येवपाचे चान्सीस असता. खूब भियाता. आमकांच कितें तरी जाता न्हू गो मनीषा, गंडेल मारलो जाल्यार काहीच सारखे वयर येता. आतां गायज कितें आहा, आनी थोड्या दिसांनी 11 दिसाचो गणपती विसर्जन जावपाचो आसा. सो खूब जाणांचे अशें आसतले की 11 दिसाचे गणपती बी, जाल्यार प्लीज गायज तुम्ही असले मराठे, परत रॉकेटां आणि फोग बी मारता जाल्यार प्लीज फाटीं फुडें पळयात आणि मारात. सारखें न्हू. एक बारीक मिस्टेके खातीर कोणाचो जीव सुद्धा वचपाक शकता. आणि तशेंच न्हू, हांव धाकटें आसतना म्हणजे हांव स्कुलाक वयताना आमच्या भुरग्याक एकट्या जाल्लेले. तो कितें करी सांग, चवथीक हे मारलेले कितें ते रॉकेटूच ते, आणि हांगासर लागलेले तेज्या दोळ्याक. मागीर तो कितले 10 काय 20 दीस तरी हॉस्पिटलान एडमीट आसलेलो. सो गायज कितें आसा ना, आमी बी भुरगीं, म्हाका जाल्यार बाबा हेतूर मराणे मारपाक, फटाके मारपाक, बाकीचे ते पावस मारपाक, ती जमीन चक्रा मारपाक म्हाका खूब आवडटा. तुका आवडना? आमकां जाल्यार खूब आवडटा. पण कितें आसा ना, जेन्ना आमी ते मराणे बी मारता पळयात, गंडेल बी मारतात, तेन्ना न्हू जाणटी न्हू ते आवाज आयकात जाल्यार तेंकां एक शॉक बसता आणि सोमतो अशी जातात ती अपघातीच जायत जाल्यार. कळ्ळें न्हू तुमकां. त्या खातीर न्हू मातशे मराणे म्हणजे गंडेल बी मारतात न्हू जाल्यार प्लीज मातशें सांबाळून मारात. आणि समज तुमच्या थंयसर
कोण जाणटी बिणटी आसा जाल्यार मातशें अवॉइडूच केल्लेले जाल्यार बरें. म्हाज्या हिशोबान न्हू अवॉइडूच करात. पळय त्याच जाग्यार कितें करात, समज तुमचीच समज घरातली आजी आसा जावं आनीक कोण जाणटी मनीस आसा, ग्रॅणी आसा आनी बाय चान्स समज तो आवाज आयकून तिकाच कितें जायत जाल्यार कितें म्हणून करपाचें सांगात तुमी. अशें जातलें की एक गंडेलाक लागून आपणाची आजी सीक पडली, बरी ना जाली. सांगू येना, टायम केन्नाच सांगून येना, सारकें न्हू मनीषा. गंडेल मारता तेन्ना आमकांच भंय दिसता, सारकें न्हू. पण आयज आमच्या वांगडा जो इन्सिडंट जाल्लो आसा पळयात तो सारको वर्स्ट. म्हाका जाल्यार दिसता कोणी तरी मुद्दमच मारलेले आमकां पण. आमी दोगांच येता ती पण. आम्ही एकटेच असली, बाकी सगळी गाडयेन वता. हय, आमी एकटीच आसली आनी बाकीची सगळी गाडयेन गेल्लेली. आनी आमच्या वांगडा जे धाकटे धाकटे भुरगे आसले पळय तेंचे न्हू पेरंट्स तांकां व्हरपाक येयल्लेले. त्या खातीर ते कितें केले, आपणाच्या घरा कडेन गेले आनी अवी नासलो. आमी चलत येताले न्हू, कोणी तरी शुवर पयलात आसतले. ते असले नाका जाल्ले पचकेपणां करपाची मातशी अवॉइड करात तुमी. आनी स्पेशली चेडवांक पण. इन केस आमकां समज तो कोण तो मनीस गावल्लो न्हू, तेणे मिस्टेकीन सुद्दां मारलेले जाल्यार आमी ओगी रावची नासली. हांव जाल्यार डायरेक्ट कंप्लेंट करतली आसली. आमी रावलीच त्या खातीर. पयले आमी हांगा थंय मातशें वगत रावून पळयता जाल्यार आमकां कोणूच दिसोंक ना. आनी मागीर हांवें अवीक कॉल मारलो. अवी म्हणपाक लागलो तुमी थंयसर आनी रावूं नाका, सेफ ना, जाता तितले बेगीन घरा यो म्हणूंक लागलो न्हू मनीषा. त्या खातीर आनी थोडे अशें आसता, आतां समज चेडवा ही चलता जाल्यार गंडेल धरून अशें मारप आनी ही 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 करून बायजुल्याक अशें हासत वचप, सारकें न्हू मनीषा. तूं पयलें आसलें? हांवें खुबदां पयला ते. मारप गंडेल आनी चलत रावप आनी ही 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 करून हासप, मज्जा येयली करून. तसले समज म्हाज्या फुडल्यान म्हाका दिसत जाल्यार हांव जाल्यार आपटून मारतलें आनी तांकां मारूंकूय जाय. आनी तुमकांय सांगता, कोण आतां चेडूं आहा, कोण स्कुलाक वचपी, कॉलेजीक वचपी, ह्या दिसांनी तुमचे कडेन तसलें कितें जायत, कोण मुद्दम तुमच्या फुडल्यान गंडेल मारला आनीक कितें करीत आनी ही ही करीत जाल्यार डायरेक्ट कंप्लेंट दिया वचा. आनी कोणाक ओगी रावपाचें ना. एकदां करीत न्हू तर परत परत संवय जाता. हे तेच न्हू, आमी गंडेल मारलेलो आनी ते ही ही करून रावन ओग्गी गेले ते, चल आनी एकदां कळी काडला, तशें जाता ते. आनी मातशें कितें मारतात पळयात तुमी, रॉकेटा परत फोक जाल्यार सांबाळून मारात, सायटीक पळयात. लोकांच्यो गाडयो पळयात, कित्याक थोडे खुबश्या जाणांक हांवें अशें पळयलां की गाडी हांगासर आसा 4 व्हिलर आनी ते काडटात आनी मारतात. मारिना मनीषा? खुबदां पयला. आयजूच पळयला हांवें कितल्याच जाणांक 4 व्हिलरी अश्यो फुडल्यान आसा आनी हे लायतात, फोक मारतात, मराणे मारतात. काय पडलेलें ना कोणाक. आपणाची गाडी थोडीच म्हणटात, दुसऱ्यांची गाडी, सारकें न्हू. मातशें तशें चिंतप आसा जाल्यार मातशें तुमचें थिंकींग चेंज करात. कित्याक आपणाचो घाम कश्ट करून न्हू कोण आपणाची एक गाडी घेवंक सोदता जावं घेतलेली आसता आनी तांकां समज हार्म करशीत जाल्यार खरेंच बरें जायना ते. आमचीच पळय आतां 2 व्हिलर आहा. तुमकां अवीचीच गजाल सांगता, अवीच्या गाडये कडेन कोण मराणे बी फोडीत ना जाल्यार अवी कोणाकूच ओगी रावना. कित्याक अवीन ती आपणाची मेहनत करून गाडी घेतलेली. जायना ती 2 व्हिलरूय जायना, सायकलूय जायना, आनीक कसलीय गाडी जायना. कितली सवाय जावं, सेकंड हँड खटारो सुद्दां जायना, पूण दुसऱ्याची घामा कश्टाची न्हू ती गाडी. मातशें प्लीज चिंतात आनी मारात, सारकें न्हू मनीषा. ओके, सो गाईज तुम्ही आयज तो व्लॉग पळयला आसतलो न्हू, इन्सिडेंट जाला तो. सो कितें जालें, हांव काय नासलो. तुमकां खबर आसा म्हाकाय गणेश चतुर्थीचे विसर्जन आसलें आनी हांव गेल्लो. सो हांव कितें म्हणूंक सोदता तुमकां, आमच्या बद्दल उलयना. जाणटे लोक, ओके, कोणाक हार्टाचे प्रॉब्लेम आसा, कोणाक यंग लोक आसा, भुरगे आसा, तांकांय हार्टाचे प्रॉब्लेम आसता आनी ते विसर्जनाक बीन गेल्लेले आसता. जाणटे खूब आसता. सो कितें आसता, काम करून आवाज येयलो तेंचे कांयच जाता, कळ्ळें तुका. असो इन्सिडेंट तुमकां फकाणां दिसता जाल्यार युट्यूबार घाला आनी पळयात. ड्यू टू फायर क्रॅकर्स 6 जाणांची डेथ जाली. कित्याक ती एका घरान गेलो असो बाण असो गेलो सुई करून आनी सिलिंडरा कडेन वचून ब्लास्ट जालो आनी आमचे घरांतले लोक मेल्लेले आसा. सो प्लीज असले नाका जाल्ले करच्या पयलीं 10 फावटी चिंता. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट.
की तुमी कितें करता पळय तेजो तुमकां हिशोब वयर दिवंक जाय देवा कडेन वचून. सो प्लीज नाकाल्ले अशें करूं नाका. डू नॉट ट्राय टू हार्म एनी वन, नो मॅटर ह्युमन बिईंग, एनिमल्स, नेचर, कितेंच जावं. आमी पसून फुगोट्यो मारलेल्यो आसा, आमी पसून फायर क्रॅकर्स यूज केल्लेले आसा, पण इन अ सर्टन वे 4 चौगांक पळोवन जाणटे कोण आसा कितें डाम डाम आवाज येता तसले फोडूंक ना, बारीक सुरसुरे आनी कितें आपट बॉम्ब नाकाल्ले तसले. सो प्लीज असले करतना 10 फावटी चिंता. आयज काल हे सगळे जे फायर क्रॅकर्स कितें कितें आनी ते कॉमन जाल्लेले आसा आनी एवरीबडी युजीस. ल्हान भुरग्यांक जाल्यार ते खूब आवडटा, नाल्यार तुमकां खबर आसा भुरगीं रडटात. बट हांवें अशें पसून खूब जाणांक नोट केला, 2 व्हिलरीर अशें वयतात, कोण चेडवां पयलीं कोण पयले काडले गंडेल बिडेलो ची करून उडयलो गेलो. सो तुमकां ती खंय तरी मजा दिसता, पण कितें फुडल्या मनशाक ती सजा. चुकोन कोणाच्या तकलेर पडलो, कोणाच्या आनीक खंय पडलो, कितें जालें सांगूं येना न्हू. कोण गाडी चलयता आसतना ड्रायव्ह करता आसतना अचानक फुडें येयलो, आंग काडलें, कंट्रोल गेलो, कार परताली, भितरल्या मनशांक कितें जायत जाल्यार तुमकां सगळो हिशोब वयर देवाक दिवचो पडटलो. प्लीज डू नॉट ट्राय ऑल दीस थिंग्स. इट्स नॉट एट ऑल गूड. आनी खरेंच वायट दिसता गणपतीक पावयलो आनी बरें दिसना, अलग फील जाता. वॉट टू डू अंटील वी कॅन वेट नेक्स्ट इयर. आनी खूब जाणां म्हाका कॉल करी, गणेश चतुर्थीक आमगेर येवंक ना मरे, मॅसेज करी येवंक ना मरे. सो सॉरी गायज, कित्याक आमच्या घरानूच गणपती आसलो, हांव कसो अंकिताक सोडून येवं शकता. म्हाजें घर हांगाय पळोवंक जाय, थंय पळोवंक जाय. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टायम. कोणाचो 7 दिसाचो गणपती आसलो, हांव तेंगेर विजीट करून येयल्लो आसा. ओके, सो डोंट फील बॅड, मनाक ल्हान घेवं नाका. कित्याक आमकांय अंडरस्टँड करात तुमी कितें आहा पळय तें. हांवें कितल्या जाणांच्यो मॅसेजी आयल्या अजून रीड पसून करूंक ना. अरावंड 200 मॅसेजी आहा वॉट्सॅपाचेर, रीडूच करूंक ना. ओके, सो प्लीज डोंट फील बॅड. आनी चॅनलाचेर नवे आसा, लायक शेअर सबस्क्रायब करा. म्हाका रूच येयलेली आसा मिसळ पाव खावपाक, चल्लो फाल्यां खावपाक. पळोवया फाल्यांच्या फाल्यां. टाटा.